गोयचे भाषाप्रेमी प्रणव रत्नाकर लेली हांणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे कडेन राज्यातल्या भाषा माध्यम प्रश्ना संदर्भात कागाळ केली। ह्या कागाळीची दखल पंतप्रधानांच्या कार्यालयान घेत शिक्षण खात्याक संबंधित विषयाची चौकशी करून 3 आठवड्यांमदी अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्यात। गोंयांत मातृभाषेंतल्यान भुरग्यांक प्राथमिक शिक्षण मेळप आवश्यक आसा। भाजप सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेंतल्यानूच जावपाक जाय आनी अशाच शाळांक सरकार अनुदान दितले अशें आश्वासन भाजपान दिल्लें। मात सत्ता मेळ्ळ्या उपरांत भाजपा सरकाराक ह्या आश्वासनाचो विसर पडला। आज मेरेन भाजपा सरकारान आपल्या भाषा माध्यम धोरणांत बदल केल्ले ना अशी कागाळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांकां सादर केल्या। 30 जानेवारीक हें पत्र पंतप्रधानांक धाडिल्लें। 8 जूनाक पंतप्रधानाच्या कार्यालयांतल्यान ह्या पत्राक उत्तर मेळ्ळां। ह्या उत्तरा दाखल पंतप्रधान कार्यालयान राज्याच्या शिक्षण खात्याक कागाळीत उपस्थीत केल्ल्या मुद्द्यांची चौकशी करची आनी 3 आठवड्यांनी अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाक सादर करचे अशे निर्देश दिल्यात। ह्या आदेशानुसार शिक्षण खात्याक पंतप्रधान कार्यालयाक 30 जून मेरेन आपलो चौकशी अहवाल सादर करचो पडटलो। ह्या आंदोलनाची दखल आता पंतप्रधान कार्यालयान घेतिल्ल्या कारणान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाक अदीक बळगें मेळटलें अशी अपेक्षा वर्तविली वता। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।